बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सगळीं ह्या दोंगरार व्हडा भावार्थान चडून आयल्या. आमच्या काळजान जायते उपकार आसात देवाचे. पाद आग्नेला वरवीं आमकां मेळिल्ले उपकारा पासत देवाक दिनवासूक आमी आयल्या. जायते आवंडे आमच्या काळजांनी आसा, जायत्यो येवजण्यो आमच्यो आसात, त्यो सगल्यो आमी देवाक सांगूंक आयल्या. हें सगलें सांगतना देवाचें आयकूंक आमकां कृपा मागुया. देव आमकां कितें सांगता आनी देव सांगता ते प्रमाणे जिवंक आमकां हे मिसान कृपा मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या, देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत पागून सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा काकलूत सारा देवा, बो काकलूत सारा देवा, पास्कांचो गूट समरंबून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुजे आज्ञाच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दोरनुताच्या इतिहासा वेलें वचप. दोरनुतांक महादोम सोमेक मुखार हाडटूच महायाजनिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवन दिना जावंक आनी तुमकां कोर शिटकावणी दिल्ली. तो तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुसलेम शार बोरलां आनी ह्या मनशाचे मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोरनुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकाडून तुमी जेविशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक. आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हे सगळें घडणेची आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटोल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. हे आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जेविशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें. देवाचे वरदकार. जबाब. दोलदिरांक
व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणया दोळिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळे वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब दोळिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक फाट वळटा. पृथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर ताचें आयकता आनी सगळ्या आखातांतली तांकां निवारता. जबाब दोळिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोरशें सर्वेस्पर आसात. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचे सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारीक ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब दोळिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. थॉमस, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान दातारा जुवांवान आपल्या शिसांक म्हळें, जो वयर तावन येता तो सगळ्यावन व्हरतो. जो पृथ्वींतलो उपसता तो पृथ्वीचो आनी ताचें उलोवणें पृथ्वीचें. जो स्वर्गार तावन येता तो सगळ्यावन व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गवाय मानून घेना. ताची गवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बावार्थ दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणे तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी पास्काच्या काळार आसा. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो पुनरुज्जीवनपणाचो गूट आमी सोमरोमला आनी सोमरोमतांव. आनी एके भाशेन आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयार जाता. जर तर हांवें तुमचे लागीं विचारलें, तुमचे लागीं पवित्र आत्मो आसा? चडशीं तुमी म्हणटलीं हय, आमी बाप्तिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो मेवला. आदल्या कोरारार इस्रायल लोक मानतालो की प्रवाद्याशी पवित्र आत्मो हो देवाचो आत्मो आसा म्हणून. देव प्रवादी नेमता तेन्ना आपलो तळो आत्मो
ते प्रवाद्यांक दितालो. आनी ताका लागून आमकां राजांच्या पुस्तकार दुसऱ्या पुस्तकार आमकां मेवता जेन्ना एलिशाक प्रवादी नेमता तेन्ना एलिशा म्हणटा तुज्याहून दोबरादान म्हाका ओत्मो दी. पवित्र ओत्मो आयच्या शुभ वर्तमानान जोहान बाप्तिस्त आमकां सांगता की जेजू लागीं पूर्णपणी पवित्र ओत्मो आसलो म्हणून, पूर्णतायेन पवित्र ओत्मो आसलो म्हणून. देवान ताका माप मेजप नासतना ओत्मो दिलो म्हणून. म्हणटकच देव जेन्ना पवित्र ओत्मो दिता तो रेशन करून दिना. तुका इतलेंच देवाची इच्छा आमी पूर्णपणी सुबापणी पवित्र ओत्मो आसूं. म्हणटकच प्रश्न तुजे आनी म्हजे लागीं कितलो पवित्र ओत्मो आसा आनी पवित्र ओत्मो मेळूंक कितें करूंक जाय हाचो जबाब आमकां पयल्या वाचपान मेवता. आपोस्ल जेन्ना गोवायकी दितात तेन्ना आयच्या वाचपान शेवटे लायनीन आमकां मेवता आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र ओत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. आपली आज्ञा पाळटल्यांक देव पवित्र ओत्मो दिता. म्हणटकच देवाचें उतर आयकोंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक गरजेचें. आनी जितली आमी हें करूंक प्रयत्न करतले तितलो पवित्र ओत्म्यान आमी भरतले आनी पवित्र ओत्म्याचें कार्य आमच्या जिवितान आनीक दिसतलें. म्हणटकच बोगाच्या भाव भयणांनो आमी हे पवित्र ओत्म्याक न्हूच आशेवंक फावना पूण हो घेवंक वावरूंक जाय. आनी वावुरपाचें म्हटल्यार इतलेंच की आमी दर घोडेक देवाची इच्छा देवाची येवजण कितें म्हज्या जिवितान हाचेर नियाळ करूंक गरजेचें. जेजू आमचो सर्वंडार देवाची पूर्णपणी इच्छा करूंक वावुरलो आनी केली. देवाचे आज्ञा प्रमाणे तो आमकां आमच्या संवसारान येवन आमची सोडवण केली आनी ताचेशी पूर्णतायेन पवित्र ओत्मो आसलो. आयज आमी सगळीं पिलार आयल्या. पाद आग्नेलाच्या मजतीन आमकां कितें ना कितें मेवता आनी आमकां देव दिता भावार्थान मागल्यार. पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केल्यार आमकां तेंच मेवता. मागण्यान ओगेपणान तो आपल्या दर घोडयेक देवाची येवजण सोदतालो आनी देवाची येवजण तो करतालो. आनी ताका लागून पवित्र ओत्मो ताच्या सांगाताक आसलो आनी जंय कितें तो करतालो तें सुफळ जातालें. ताची देख घेवया आनी आमच्या जिवितान देवाची येवजणेक इल्लो जागो दिवंक देवाची येवजण सोदूंक मागण्या वरवीं ओगेपणा वरवीं बायबल वाचण्या वरवीं बऱ्या नियाळा वरवीं आमी देवाची येवजण सोदूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. This
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेले हे बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवालायन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शेरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Jesu, ami hodokato, ani ekose lehtiato, titlitauti, tu voi povadiasur, ami tuje moro urguta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गंवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागतांव. हांव कोरमारी देवाचे माई सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पविदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेशा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज संकायो, तुझी खोशी स्वर्गार सदा तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर माशानोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवुरकी पदवियान मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितोरयेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जोडपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नव्यान करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Busunya Mogal Pavambino Vora Bavartan e povitere zagueira me aliança Manivod Aglacha Tumlashi amche gursu amche aunde amche gursu given Jakar zamana tumi given iliasad te manevod agnaurvi devan tumka favokurchi hints amchi magni ani aunde Manivod Agnel otsuriancho sagora amche gorsan akantan trasanche veda chedan bavartan taka ulo matao देवा कडेन मागून तो आमकां फावो करता. आयज आंतोनेत आल्फोन्सो वारकातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजे सुनीक 9 वर्सां लेगून भुरगें नासलीं. जाय त्या दोतोरांशी वचून ट्रातामेंट केलो पूण कांयच गूण मेळूंक ना. जाय तें उणेपण आनी निराशीपण ती भोगतालीं. तांच्या दुखांत हांवूय वांटो घेतालीं. आमी दोगांयनी मानिवोंत आग्नेलाक फुडें घालून मागूंक सुरू केलें. म्हज्या पुताक आनी सुनीक हांवें मानिवोत आग्नेलाच्या तुमलाशी हाडून मागणें केलें. उपरांत फोंडाची माती पिवूंक दिली. एका वर्सा भितर बरी खबर मेवली. देवान आमकां मानिवोत आग्नेलाचे विनवणेन एक बाबा फावो केलो. आमी सगलीं देवाक दिनवासतांव आनी मानिवोत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. हो एके आवयचो भावार्थ जेन्ना तिच्या घोराब्याक वा तिच्या पुताक भुरग्याचें तेणें नासलें तेन्ना आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयिल्लीं आसा. त्याच भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचोन लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेची इगोर्जेचे उगोड परकोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. मोगाल बाबा जायतीं जाणां आमी पिडयेंत कश्टवता. जायतीं जाणां पिडयेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडीवंत भावां भयणाचेर बोलेपणान जो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भवार दवरून तुका येवन भोव. हे परी भावां भयणाच्या एकवटांत सदांकाळ जिवं आनी संतोशांत तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्वपदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Rosnala sorga samsaraja Kurdoya Bapa Mogaja Asheta Galion tuji porta Altaraj Mat Padragnela Borbosha Kurda Borda Bagoi deva kalsa shida Fausalyar tuja burgya Deyaskari sorgar raja